फिलिंग प्रियोळ कुकळे ह्या पंचायतीचो रिजल्ट आज जाहीर जाल्लो आसा. आमच्या बरोबर नवनिर्वाचित जे सदस्य जे आसात त्यांचे मनापूर्वक हांव आमदार ह्या नात्यान सगळ्यांचे अभिनंदन करता. सुभाष बाब गावडे, हर्षा गावडे, दिग्विका सतरकर, वैभवी मार्दोळकर, रणजित बाब देसाय, अशोक जल्मी, रुपेश नाईक आणि दिनेश नाईक तांचे बरोबरूच तांच्या सगळ्या मतदारांचे हांव अभिनंदन करता, त्यांचे आभार व्यक्त करता. बरे तरेचे योग्य तरेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे सदस्य जे असतात त्यांच्याने आज निवडून हाडून दिल्ले आसात. ज्या तरेन फाटल्या 5 वर्सां कारकिर्दीन ज्या म्हज्या सगळ्या मेंबरांनी काम केल्लें आशिल्लें अशाच तरेचे नेटान काम करपा खातीर म्हजो तांकां सातत्यान आशिर्वाद आसतलो. आपलो वार्ड आणि एकंदरीत प्रियोळ विलेज पंचायतीची प्रगती नॉट इन द फील्ड ऑफ डेव्हलपमेंटाच्या न्ही, म्हणजे हांव सदांच म्हणटा, परत एकदा हांव तेंच उलयतां, बौद्धीक विकास हो खूब म्हत्वाचो गोश्ट जावन आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळी जी सदस्य जे निवडून आयिल्लीं आसात तांकां अशीच तरेची सेवा करपा खातीर देवान बरे तरेचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें अशेंच ह्या वेळाचेर हांव मागतां. आणि तांकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा. नवी पंचायत आणि नवो एक संकल्प मुखार घेवन ह्या नवे पंचायतीक आमी कितें दिवपाक शकता, सगळ्यांनी युनॅनिमसली काम करून आपले हेवे दावे पयस करून, आणि खास करून आमी तेवूय सगळ्या मतदारांचे हांव आभार व्यक्त करता, कारण तांच्यांनी आमकां एक हांव सदांच आमी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आमी घेवन मुखार वचपाची गरज आसा, जी चॅलेंज म्हणटा ती घेवन मुखार वचपाची गरज आसा. आणि प्रत्येकान ते आपले द बेस्ट दिवपाचे प्रयत्न केल्ले आसात. आणि सगळ्यांचेर एक नजर जर मारली जाल्यार बरे तरेचे बरी भशेन योगदान आज समाज सेवेचो व्रत घेवन आज बरेचशे जाणांनी सदस्यांनी काम करतात. म्हणून त्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता. आणि तांच्या बरोबर सगळे वावरलेले सगळे कार्यकर्ते त्यांचे हांव मनापासून आभार आणि त्यांचे अभिनंदन.